फाटल्या दिसांनी तुमी मंडूर कोमुंदाद आनी प्रायवेट एक फॉरेस्ट आशिल्लें थंय उजो लागलो ही घटना आमी उक्ताडार हाडली आनी अशेंच ह्या कदंबा पठाराचेर म्हणजे जो भाग डोंगरी नेवरा मागीर गांवशी आनी गोवा वेल्हान हेंचे सगळे मदीं आसा गवाळी मोवळा हांगा कितें ना कितें इल्लिगेलिटी चालूच आसता उजो लावप दोंगर बळकावप वा हांगा रोड एनक्रोचमेंट करप आज तशीच आनी एक गजाल जी तुमकां हांव तुमचे नोटिसीक हाडूंक सोदतां मंडूर कोमुंदादीची एक लास्ट असो प्लॉट हो शिमेर आसा आमी नेवरा आनी मंडुराच्या तुमी जर पळयत जाल्यार म्हाजे कुशीक तुमकां एक वायड अशें कंपावंड दिसता हें कंपावंड जर पळयलें जाल्यार तुमी तें आतांच बांदलां हेंवूय कळटा हें कंपावंड खंय आसा हे हो प्रश्न आसा खरें म्हटल्यार आज आमी ज्या जाग्यार उबे आसा तो जागो मंडूर कोमुंदादीचो एक प्लॉट 45/0 आनी हो एक व्हडलो प्लॉट जावन आसा आनी ताका एक टॅनंट आसा पूण आतां जर पळयत तुमी हे 10-15 दिसां फाटींच हांगा हें वायडनींग जालां हो जो एक बारीक रस्तो आशिल्लो फ्रॉम नेवरा असो मुखार वचत जाल्यार तो गांवशी विलेजीच्या दोंगरांनी पावता तो बारीक रस्तो आशिल्लो आनी ताका डांबर आनी खंय तरी वर्सां फाटीं घातलो आसतलो पूण आतां जर तुमी पळयत जाल्यार हो रस्तो जाला अरावंड 15 मिटर्स वायड आनी तो वायड जातना कोमुंदादीचो जो पळय हांगा बाउंड्री आशिल्ली हांगा आशिल्ली पयलीं ल्हान बाउंड्री ती फाटीं व्हरून थंय आतां कंपावंड दिसता म्हणजे हें एनक्रोचमेंट जालां ही इल्लिगेलिटी जी जाल्या ती कोणे तरी केल्या आतां ती कित्याक केल्या हें पळोवपाक जाय हांगा दोंगराक उजो लावप बाकीचे बळकावप हे जशें चालू आसता तशेंच हे जे फाटल्यान व्हेलां हेजे फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो कित्याक कोमुंदाद काय स्वता अस्तित्वात आज नाच मंडूर कोमुंदादीचो कोणूच ना ताका वालीच ना आवय बापूय ना म्हण कोमुंदादीचो एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां केन्नाच हांगा लक्ष ना कित्याक पयर थंय उजो लागलो थंय ते कोण आयले ना तांच्याच जाग्यान एक्चुली उजो लायलो कोणे तरी थंय लोकांक धरले मुद्दे मला सकट पूण तांणी कांयच हालचाल केली ना हांगाय घडये तांणी कांयच हालचाल केली नासतली आनी हें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां अशें दिसता हें काम म्हाका दिसता मुखार ही जी बाउंड्री आसा ती मुखार लास्ट गांवशी विलेजीक तेंकता आनी तेज्या ऑपोजीट म्हणजे गांवशी विलेजीन एक 22 सर्वे नंबर 22 आसा त्या प्लॉटाक हें वचून तेंकता आनी तो सर्वे नंबर 22 कितलेशेच भायले अशे वेल्दी लोक रावतात घडये तांकां लागून हो जागो म्हाका दिसता वायड केला आसतलो आनी असो जर करीत जाल्यार कित्याक केला हो प्रश्न आसा आनी कोणें केला तो सो एक तर ग्रामपंचायतीन ताची चवकशी करपा जाय कोमुंदाद एडमिनिस्ट्रेटरान चवकशी करपा जाय वा कलेक्टरान चवकशी करपा जाय वा इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हे लागता कित्याक हे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा हांगा लागींच ऑपोजीट जो जागो आसा तो टोटली प्रायवेट फॉरेस्ट आसा मंडूर कोमुंदादीचो ऑपोजीट आसा ती नेवरा कोमुंदादीची प्रॉपर्टी आसा आनी हो जो इल्लिगल रस्तो येदो व्हडलो केला म्हणजे आमच्या गांवांत येदो व्हडलो रस्तोच ना आनी हो कित्याक केला हें सोदून काडचें पडटलें ताचो जाप म्हाका दिसता कोणे तरी दिवपाक जाय फाटल्यान तुमी जे पळयतात ते गांवशी विलेजीची बाउंड्री आनी एक व्हडलें कंपावंड दिसता जी प्रॉपर्टी आसा एक्चुली हो पयलीं एक्सेस रोड आशिल्लो गांवशी विलेजीन वचपाक आज त्या एक्सेस रोडाचेर जे कोणें ही प्रॉपर्टी घेतल्या तांणी कंपावंड घातला आनी भितर तांचे बंगले आसपाक शकता आनी हो जो रस्तो आमी जो म्हणटाले आयज मंडूर कोमुंदादीचो जागो युटिलायज करून बांदला तो हांगा पावून हांगा तो स्टॉप जाला आनी येदो व्हडलो जागो येदो व्हडलो रस्तो हो फक्त ह्या बिल्डिंगे कडेन येवपाक बांदला हें क्लियर जाता आतां तो कित्याक लागून आनी कोणें बांदला हें सोदचें पडटलें आनी तें काम म्हाका दिसता सरकाराचें आसा पंचायतीचें आसा MLAचें आसा त्याच बरोबर कोमुंदादीचें आसा एडमिनिस्ट्रेटराचें आसा आनी कलेक्टराचें आसा आनी म्हाका दिसता डोंगरेची जनता डोंगरी आनी नेवरेची लोक ह्या प्रश्नाची जाप सोदपाक हांगा रावतात आयज हांगा गांवांनी सारके रस्ते ना उदक ना पूण हांगा हो येदो व्हडलो रस्तो एक थोड्याच मनशांक येवपा खातीर तेवूय बी गोंया भायल्या मनशां खातीर हो येदी व्हडली फेसिलिटी हांगा तयार जाता ती इल्लिगली हें क्लियर आसा कित्याक PWD हो रस्तो बांदपाना अजून तरी आमी PWDन टेंडर ह्या रस्त्याचें काडलेलें पळोवना आनी पंचायत येदो व्हडलो रस्तो बांदूंक शकना जाल्यार हो कोणें बांदला रस्तो आनी तो कित्याक बांदला हें सोदचें पडटलें